सोनशे मायनिंग अफेक्टेड लोकांच्या घरा पायपलायन पावोवंक PWD काम करता। फुडल्या 2 म्हयन्यांत काम तडीक लागतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक गोवा फावंडेशनाच्या PILचे सुनावणेक सांगले। हे काम जायसर सोनशे सरकारी आनी प्रायव्हेट यंत्रणेक आदाराक घेवन उदक पावयतले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। उदकाची लायन घालून जायना तो मेरेन सरकारान सोनशेच्या प्रत्येक फामिलीक दिसपट्टे 600 लिटर नॉर्मल आनी 50 लिटर पिवपाचें उदक पावोवपाची वेवस्था करची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक निर्देश दिल्यात। 11 डिसेंबराक सोनशे प्रकरणाची निर्णायक सुनावणी जातली। सोनशेच्या मायनिंग पीडित फामिलींक लुकसाण भरपाय मेळची म्हूण प्रस्नूय गोवा फावंडेशनान हे याचिकेंत काडला। हायकोर्ट तो आनी बाकीचे इशू निर्णायक सुनावणेंत हाताळटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।